गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराक श्रद्धांजली दिवपाचो आनी हस्ती कलश गोंयच्या मतदारसंघांनी सोडपाचो कार्यक्रम पक्षाच्या वतीन आयोजन केला। ताची सुरवात मंगळारा भाजपाच्या मुख्यालयांतल्यान जातली, अशी माहिती विनय तेंडुलकरान पत्रकारांक दिल्या। आमचे नेते आनी मनोहरभाई पर्रीकर आमचे मुखेलमंत्री पयलींचे, आज ताका 9 दीस जाता। त्या निमित्त कार्यालयाच्या सकयल श्रद्धांजली दिवपाचो कार्यक्रम आनी त्याच बरोबर फाल्यां आज ते 40 कलशाचें वितरण जातलें। प्रत्येक मतदारसंघान हो कलश आज वतलो आनी फाल्यां प्रत्येक मतदारसंघान सगळ्याक पूर्ण तेजी फेरी जातली आनी थंयच्या गांवच्या जी गांवां न्हंय आसतली किंवा जेंकां जुवारी नदी आसूं किंवा मांडवी न्हंय लागता अशी आनी बाकीची नदी आसा थंय त्या कलशाचें विसर्जन जातलें। फाल्यां 9 ते 5-5:30 पर्यंत हो कार्यक्रम सगळो सोंपतलो। 40 मतदारसंघांनी फाल्यां एकूच मतदारसंघ फाल्यां ओपो जाता तेका पेडणे आनी काणकोण, थंय शिगम्याचे हें आशिल्ले कारण दिसभर फाल्यांच्या जाग्याचेर तो 27 तारखेर जातलो। बाकी कडेन 38 मतदारसंघान फाल्यां जातलो।